सच का है, सच के शिवाय कुछ नहीं का है कळ्ळें न्हू. आनीक म्हाका दिसता दूख भोगता गोवा पुलिसाक आनी म्हाका दिसता आय फील पिटी फॉर देम. कित्याक गोंय इतली मुद्दे आहाय, यू कॅन से थेफ्ट, रॉबरी, रेप, एक्सिडंट्स, सगळें कितली वचून सांगपा न्हू, करप्शन, इतली मुद्दे आहाय. आनीक सरकाराचे दबावाचेर गोवा पुलीस म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या सिटीजन, लॉ अबायडींग सिटीजन्सांक आपूण हो टायम हिंगा म्हाका दिसता आमगलोय आनी तेंगलोय वेस्ट कोताय. हें फकत जाता बिकॉज सरकार हेंचेर दबाव घाता. आनीक म्हाका दिसता हे सरकाराक आनी बरे मुद्दे आनी कांय नाय. दॅट इज वाय दे आर अप टू हेरेस आमगेले जे लोकांक जे बरे विचारान गोंय मुखार व्हरपा लोकांक जे आमदार येसनात्यान आमगे आदोगाद आमगेले बाब सुनीला आनी सगळे आहाय हेंकां म्हाका दिसता सरकार खंय तरी दबावान प्रेशरायज करूंक सोदता. बट आमी लॉ अबायडींग सिटीजन आमकां आपयले त्या हेजेर आमी येयले. वॉट एवर स्टेटमेंट हांवें सांगले त्या प्रमाणे कितें सांगितलें आमी सारकें सांगिलां. सारकें आनी खोटें कांय दिलें ना. सो वॉट एवर इज ट्रूथ इज ट्रूथ. बट वी स्टँड बट वॉट वी हॅव डन, वॉट वी हॅव फॉर वाय वी हॅड कम. कितें सांगलें कितें तुमी? सांगलें तें आतां कितें तें कितें क्वेश्चन विचारली सगळें तें आमी सांगलां कितें इन्वेस्टिगेशनाक कितें विचारपा लागलें तें आमी आमगे कितें आहा तें फॅक्ट आहा तो सांगलां. फूट मारपा हितून कांय ना. देर इज नथींग टू हायड. केलां तें केलां. ब्लॅक एंड व्हायटूय सगळ्यांक खबर आहा आमी कितें केलें तें. दॅट इज ऑल. तुमी विश्वजीत तेच्या बंगल्यार गेल्ले काय देवळान गेल्ले? देवूळ काल एक हेजो प्रोटेस्टाक त्याच्या बंगल्यान गेल्ले काय देवळात गेल्ले? काल सायडीक देवूळ आसा. तुमी प्रोटेस्टाकूच गेल्ले काय देवळान गेल्ले? आमी देवळां गेल्ले. देवूळ वचपा जाल्यार आमगे फातर बीन मागीर सायडीन 2 देवळां हांव थिंग देवळां वयतलो देवा वचपाक जाय. थिंगसोन येवपा म्हाका देवळां वचपाक गरज ना. हांव फातर बीन देवळां वचून देवा पांय पडपाक शकता. मागीर हांव सांगल्याच्या म्हाका चड बोगले आहा फातर बी. कारण आम आदमीच्या एमएलएन सांगलें की तो देवळान गेल्लो म्हणून, तो हितून वचूंक नासलो म्हणून. ना मागीर देवूळ आहाय. मागीर श्री शांतादुर्गा फातर्पेक आनी श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीन 2 देवळां आहाय. आमी मानताय देवाक. सो आमी केन्ना देवळां वचपा जाल्यार थिंगा देवा पांय पडटा. तुमी कितें वेपन्स बीन कितें घेवन गेल्ले वयता आसतना थिंगा? आसल्या थिंग सेक्शन लायलो हांवें तरी नाही आमकां तरी वेपन आमी कित्याक वेपन आमी कोणाक भिनाय रे. दाणे बीन आमी केन्नाय आमी कोणाक भिना. म्हाका दिसता आमगे 3 आमदार इवन एलओपी आमी कोणाकूय सेक्युरिटी हें बीन कांय वेपन आमकां गरजू ना. आमी कोणाक फटयला नागयला चोलना. एलओपीन तशें पयर म्हटलेलें की तुमी आतां डरो मत ह्या कॉन्सेप्टा फुडें वयतले. या आमगेलो जो लिडर आहा बाबा राहुलजी हीज स्लोगन इज डरो मत. सो वी आर ऑल इन दॅट सेम थिंग डरो मत. देशा पासत गोंयचे पासत बरें जाता ताका लागून आमी कितेंय आमी सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहाय. ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.